सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू दर्याचे वेळेर नव्यान शिकोवंक लागलो. पूण लोकांचो येदो व्हड जमो ताचे सरशीं एकठवलो की तो ओड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक धडीर उदकाचे देगे पर्यान रावलो. ताणें तांकां सोबार शिकोवण्यो वपारींनी दिल्यो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपपी वोंपूंक गेलो आनी वोंपतना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें खेलें. दुसरें जबरशी माती नासली तसले खडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची खोलाय ना जावन तें बेगीनच किल्लोलें, पूण वत येतूच करपलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्यां मदें पडलें. कांटे वाडले आनी तांणी तें दोमावन दवरलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरी जमनीर पडलीं. तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलेल्यान आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बराबर ताचे सांगाता आसलेल्यांनी त्या वेपारींची समजुणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचो गूट ओळखूंक तुमकां दिलोलें आसा, पूण भायर आसात तांकां पळयता पळयता तांकां कांयच दिसना जावंक आनी आयकता आयकता तांकां कांयच समजना जावंक. ना जाल्यार तीं आपलें जिवीत बदलीत आनी तांकां बोगसणें मेळत देखून सगलें वेपारींनी सांगप. मागीर तांकां म्हणलें, ही वेपार तुमी नकळत, तर सगल्यो हेर वेपारी कश्यो जाणा जातल्यात? वोंपपी वोंपता तें उतर. जीं कोण उतर वोंपलेले वाटेचेर आसात तीं तांणी तें आयकना फुडें सैतान रोकडोच येता आनी तांच्या काळजान वोंपलेलें उतर काडटा. तेच परी खडपी जमनीर वोंपलेलें बी घेतात तीं उतर आयकतूच रोकडींच खुशालकायेन तें मानतात, पूण तांकां आपणा भितर पाळा नात आनी चड वगत तीं तोगनात. उपरांत उतराक लागून खास्त वो धुमाळो येना फुडें तांचो भावार्थ रोकडोच हालता. आनी कांट्यां मदें वोंपलेलें बी घेतात तसलीं आनीक आसात. तीं उतर आयकतात, पूण संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेरां वस्तूंची आशा येतात आनी उतर दामून धरतात आनी ताका पीक जायना. आनी बरे जमनीर वोंपलेलें बी घेतात, तीं उतर आयकतात, तें मानून घेतात आनी पीक दितात. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता.